चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट टीव्ही करता तुमची वाड. नमस्कार. इश्टानो आयच्या माणकामती ह्या कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत येवकार. खरेंच फाटल्या एपिसोडाक मॅक्सन कुतिनो आनी क्रूज कुतिनो हांच्या संगिता वयर तुमी थोडें भोव आयकलां. क्रुजाचो जायतो वावर आसा. अश्यो आनीक एक 4-5 कार्यावळी केल्यो तरूय ताचो वावर आमच्यांनी ह्या कॅमेरा मदें बांदून हाडूंक जावचो ना. तरी आसतना परत एक पावट तांगेर आनीक एक कार्यावळ करून थोडो ताचो आनीक वावर म्हणजे आनीक एक चिमटी मारून तुमच्या मुखार हांव हाडपाचो प्रयत्न करता. चल तर परत आमी एक पावट मॅक्सन आनी क्रूज कुतिनो हांचे लागीं भासाभास करुया. क्रूज बाब आनीक मॅक्सन बाब आयच्या कार्यावळींत परत एक पावट तुमकां दोगांयकूय माय मोगाचो आनी उर्बेवरीत थंय येवकार दिता. तुमच्या वावराचेर आमी नदर मारता आसतना आमकां जायतें कितें मेवता. आमी म्हणटात जायते पावटी कितें बंद करून दवरलें म्हणून येता की पणूस ताचो वास हो भायर पावताच. जायचे उद्देशी समाजाक समजता की अशे तरेचे मनीस आसात आनी तूं ज्या जाग्यार तुवें तुजें संगीत वाजयलां थंय आयजूय तुका तुजो उगडास कोत्तात. खेरीतपणी तुजो उगडास कोत्तलो जाल्यार दर एका कार्नवालाक तूं आसताच आनीक वेगवेगळी तरेची भुमिका एक संगीतकार आसनूय तूं एक वेगवेगळें तुजें कपडे तूं बदलून लोकां मुखार लोकांक खुशाल करपाचें लोकांक एंटरटेन करपाची तूं आस्त काळजान मनान दवरून मुखार येता आनी तेच पद्दतीन तूं तांच्या मदें वावुरता. तर ही उर्बा तुका केन्ना आयली? ही उर्बा फेडा तियात्रांक मिनेनाच्या तियात्रां हें वाजोवपाक हें म्हणजे तियात्रांक वाजोवपाक लोकांक एंटरटेन करतालो हांव मिनाच्या तियात्रासान करप हांवें परमिशन घेतलें. म्हाका एक उर्बा ताणें रोखडेंच मिनीन दे बांदारान म्हाका येवकार दिलो कळ्ळें न्हू. आनी तेन्नाच्यान म्हाका तो येवकार पडो मेवता आनी चड हांव लोकांक शाबासकी दिता आनी लोकांचे शाबासकायेक लागून तांच्या मोगा पासत न्हू हांवें एक नंबर घडलो. म्हजो खास नंबर हांवें कंपोज केलो आनी ते नंबराचें नांव कितें जाणा? तुमचो मोग. तुमी मोग दितात म्हणून हांव ह्या पावंड्यार आसा. तुमचो मोग हो ट्यून कसो आसा? तुमचो मोग हो म्हाका न्हू पयलींच्यान म्हाका क्रिस पेरीचें इतिहासीक देणें आहलें आनी हांव क्वीट शारान पावलो न्हू म्हाका म्हणूंक लागलो आरे तूं क्रिस पेरीचो वाजयता मरे कोण बरे बरे मनीस आरे बाबा पांयां पडटा हांव क्रिस पेरी न्हू रे बाबा तेचे थिंगशेर पावता जाल्यार म्हाका जावचें ना हें जावचें ना. ही इज अ जिनियस. तें तकलेन दवरून हांवें नंबर घडलो आनी ताका मातशें इंट्रो दिलो हें तो नंबर हो ba 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 di di da ra di di da ra di da ra ba 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 di da da ba ba da ba 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 da ba 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 da bam 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 da bam ba bam ba da 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 di da bam ba bam bam ba bam ba bam ba 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 ba. मॅक्सन पळयलां न्हय संगीत मनशाक उर्बेन बदता आनीक मनशाची पिराय पासून बदलता. हाचेर तुजें मत कितें आसा? एब्सोल्युटली तुवें कितें म्हणलां तें सारकें आहा. ते म्युजीक हितून तुगेले एज कांय ना.
एक जाणटो मनीस देखून हे उर्बेन वाजोवन नाचोंक शकता आनी कितें करूं शकता. भुरगें शिकपा करूं सेम एन्थुजियाजम आसता सेम वाजोवपा आनी सेम नाचोन करपा. ती म्युजिका तुगेली डेड लँड म्हणटी ना, ती खंयचे एजीर तुगेले कितें आहा, खंयचे एजीर ती वाजयली जाल्यार तूं खंयचे एजीर ती उरपा आसता. एक जाणटो मनीस देखून बेडार पडलो आहा तो मनीस देखून म्युजिशियन आहा जाल्यार देखून तेका ती वाजयता आसतना उरपा तो नाचपा शकता. आनी नाचलो हांवें युट्यूबाचेर व्हिडिओ बीन चोयल्ले आहाय. जायते जाण एक 80-90 वर्साचे भुरगे म्युजिशियन ते आहाय ते वाजयता आजून पासून बेडार आसतना नाचताय. ती एक उर्बा आसता. हय. आतां तुज्या लक्षान आनीक एक हांव जाणा जावंक सोदतां. फायर फायटिंगान तूं आपली नोकरी करता आसतनाच थंयचे जे तुजे बरोबरचे आसात तांकां कशे पद्दतीन तूं खुशाल दवरपाचो प्रयत्न करता? हांव कामाचें आसतना हांव एंटरटेन करता तांकां. कितें फकाणां केली आनी कितें केलें वाजोवपा वतना कितें आहा जाल्यार हांव रोखडो तितून पार्ट घेता कितें आहा जाल्यार. आनी थिंगा आजू पासून हांव वाजोवपा पावलो ना थिंगा हें करून डिपार्टमेंटा लेवलाचेर. सो एक वाजोवपाची एक आमची म्हाका जाल्यार उमेद आहलोली कित्याक हेका आमचे हें आसता न्हू परेड आसता. सो परेड आमचे म्युजिशियन आसता ती वाजोवपाचे. सो थिंग एक वाजोवपाची म्हाका एक इच्छा आहा ती चोयात केदो पासून म्हाका मेळटा ती. कित्याक तेंचे सिलेक्टेड केल्ले आसताय म्हणजे म्युजिशियन वाजयल्या डिपार्टमेंट गेल्ले आसता. सो ते सिलेक्टेड आनी हांव एज अ वॉचरूम ऑपरेटर आमच्या डिपार्टमेंटाक गेल्लो आहा. सो सर्टन जॉब्स ते सर्टन मिशन दिल्ले आसता न्हू. सो ते म्युजिशियन म्हूण गेल्ले आसताय. सो तितून आतां म्हाका वाजोवपाची एक उमेद आहा चोवपाची केन्ना पासून. हांव जाणा पुलीस डिपार्टमेंटान खंयचोच कातोरिस्ट म्हणून घेवंक ना. तरी आसतना आयज ताणें आपलीं कातरां सादर करून लोकां मदें जागृताय हाडून उण्योच 100 अदीक कार्यावळी घडोवन हाडल्यो आनी ते हाडीत आसात. खूब बरें दिसता. आनी हेच पद्दतीन तुज्याय खात्यांत फायर फायटिंगाक अशे पद्दतीची कार्यावळ घडोवन येवची हीच आमची आस्त आसा. सर एक्चुली सांगपा म्हणल्यार हांव आतां डिपार्टमेंटाक म्हगेली भयण PSI आहा तेणें बी कातार म्हणले पयर फाटी. शी इज ऑल्सो गूड. ताचें नांव वेरोनिका कुतिनो. पोस्टींग आहा तेजे ओल्ड पुलीस स्टेशनाचेर. सो तेगेले तेणें पयर व्हिडिओ काडून धाडलेलो. सच ए अमेझींग वॉयस तेगेलो सारको क्लियर सारको आनी बरे भाशेन म्हणला ताणें व्हिडिओ काडटना एप्रिशिएट केलें तेका. सो तेंय तेका टॅलंट आहा तेका पयलीं सावन ते सिंगाची टॅलंट आहलोली. सो तेगेली हें करून हांव चिंत्तालो कितें फायर डिपार्टमेंटाच्यान कोणें अशें करून चड पब्लिसिटी जावं ना आहली कित्याक सिंगिंगा वदाना कितें कंपोज करून म्हणपाचें. सो हांव चिंत्तालो एक कितें म्युजीक कितें घालून सिंगींग करून हांवें म्हगेलो एक स्वता व्हिडिओ कित्याक म्हाका तो टॅलंट आहा. सो टॅलंट आहा म्हणटकच तो टॅलंट दुसऱ्या मडें पावोवपा जाय जाल्यार कितें व्हिडिओ आतां सोशल मिडिया आहा फेसबूक आहा वॉट्सॅप आहा. सो रोखडे तुगेले व्हायरल जाता न्हू. सो हांव तें चिंत्तालो करपा लागून आतां करतलो चड करून. क्रुजबाब खरेंच तुजो जो वावर आसा ताचेर आमी धांवतीच नदर मारता म्हणटा की तुका ह्या तियात्रांचो मोग कसो लागलो? तियात्रांचो मोग म्हणटा पयलीं आतां TV बी जायते आहा तेन्ना रेडियो ते आनी हांव न्हू म्हाका हें कांतारां बी आयकली न्हू. आनीक त्या तेंपार न्हू आमी पेट्रोल मार्क्स कोत्ताले. आवाज ना कांय ना पुण्यालांनी ते तियात्र कोत्ताले. तुका उडका साचतलो स्टेज घालताले आनी कोणी एक्टींग बी कोत्ता न्हू म्हाका ते सारकें हांव घराको येतालो प्रॅक्टीस कोत्तालो. हांव मागीर दोन टॅलंट सर्च करून कन्सल्टान न्हू हांव मागीर भुरग्यांक तियात्र शिकयतालो. कशें मोड्डांक हें घालो बान आसताले तीन चादर घालो हांवें बरोवप तियात्र आनीक हाडटाना हांव कितें करतालो भुरगेपणाचे येपार आतां बूड व्हडले शापता न्हू तो हांवें हाटीचेर मारप आनी मुखार आनी अनाउन्समेंट करप हय तियात्र आसतलो बरोवन डायरेक्टर क्रूज देसावंडे कळ्ळें न्हू. अशें म्हूण हाटल्या मारतालो आनी गांव भोंवतालो आनी ते तियात्र शिकयतालो. लोकांक ते बसून मोड्डां बसून ते तियात्र चोवप ती उर्बा आसताली कळ्ळें न्हू. आनी लोक येताले सांजे कळ्ळें आमचे गांवचे आमगे सालादूर तियात्रीस मागीर तेजो भाव मिलीन आनी जायते अशें करून तें हांव सुरवात करतालो तियात्राची आनी ती उमेद. क्रुजबाब तुका कसल्यो कसल्यो आवडी तुज्यो म्हणजे कितें कितें अशें करून तुका दिसता? म्हाका म्हजे तकले न्हू तांकां म्हज्या भुरग्यांक कितें सांगता न्हू चोय हांव जाणटो आतां आय एम ग्रोईंग माय एज पूण हांव चिंतिना कितें जाल्यार मनशान हें करचें आनी मोडचें किपें नेमीस म्हणटकीर ती म्हाका आवड म्हणजे कविता बरोवपाची. हांव एकटो वयतालो तें गार्डन पयलां तें बाजारान हय थिंगा गार्डन तो बान आसलो पयलो थिंगा बानाचेर वचोन हांवें बरोवप कविता. कांतारां बरयल्यात तुवें? हय कांतरां हांवें एक कांतार कडले त्रियो आनी तो ट्यून कसो जाणा हें
कांतराची तोडिली मेसरी मारी ना काय बोडी मेसरी मारी ना काय बोडी पूण तेजें सिक्वेन्स कितें जाणा हांव मेसरी आनी हांव भुरग्यांक इस्कॉल शिकयता आनी इस्कॉल थोडी मोगान पडटा न्हू तो लडो ताका हात लायता तेजे कडेन म्हणटा डिस्टर्ब करता हांव काडटा आनी ठोक करून तेजे आर्क मारता आर्क मारलो म्हणटा ताका राग येता म्हणजे हें कांतार घडलोलें म्हणजे तितून मागीर यो म्हणल्यार ट्यून वापलाचो आमी तो हिंदी ट्यून कळ्ळें पण आमचो सालादुराचो बरो कलाकार आमचो सावंडेचो कळ्ळें न्हू हे भाशेन ती उरपा कांतारा पासून बरयलें आनी एक फावटी आमचें फंक्शन आहलें हिंगा घरान हांव पणजे हांव कामां आसतालो न्हू बसेनूच कांतार बरयलें हेजेर काय बरें फंक्शन आहलें म्हगे भाव तो रॉबिन म्हणटा तो दोलो वाजोवपी तेजे कडून फंक्शन आहलें तें हांवें कांतार बरयलें पेंटिंगाची उमेद तुका कशी होय पेंटिंगाची पेंटींग म्हजो भाव फ्रांसीस म्हणून आहलो बरो पेंटर जाणा तेजे पेंटींग तो आदल्या तेंपार जाणा रिकॉर्डो आसताल्यो रिकॉर्डोचे ते तो भायर उडयन आहलो ग्रामोफोन तो हाडटालो भायर उडयन आहलो तो पेंटींग कोत्तालो आनी ती फुलां बिलां तेजेर काडून हांव इरोंटीचेर अशें करून लावप कितली तोकली तेजेर ब्युटिफूल आनी तेजे म्हाका सा उमेद जाताली इस्कॉलान पासून म्हाका आसतना ती उमेद आहली उमेद कळ्ळें आनी सायबीण माय आमगे भावान पासून ती एक हांवें सांबाळून दवरलोलें आख्खी सायबीण माय आनी तें हांव ऑब्जर्व करतालो कितें कोण केलें आनी तो आर्ट म्हाका येतालो थोडे हांवें काडलोले आनी मुगेलें चेडूं म्हजी टॅलंट ताका येयलें तें आर्टिस्ट बरें कळ्ळें न्हू म्हणटकीर ही उर्बा म्हाका सगळे मल्टिपल म्हाका आहा म्हजे पेपर तेन्ना मिरिया टॅलंट्स अ पर्सन वीथ मिरिया टॅलंट्स मिन्स जायत्या भाशेनाची टॅलंट्स आहा म्हाका म्हणटकीर ती उमेद आहा फुटबॉलाची आहा उमेद पूण मागीर जार जाता जालो मागीर अशें म्हणटा तुवें खंयच्या मॅगझिनाकूय बरयलें मॅगझिनाचेर होय मॅगझिनांक आर्टिकल्स बरयले कविताय हांवें पेपराचेर घातल्या दोन स्पोर्टींग गेले पूण रेडियोचेर वचना रेडियोचेर म्हजें संगीत दिलां हांवें कळ्ळें न्हू सिमिलर लायक क्रिस पेरीचें म्हाका तेशें आहलें म्हूण क्रूज बाब म्हाका एक उगडास आसा की आदीं बोमोयतान जायते जे पंगड गोंयांत येताले चडशे ते सावड्डेच हांगाच खंय तरी रावताले आनी हांगासून तांच्यो रिहर्सली जावन ते गोंयभर वेताले हाचो तुका उगडास आसतलो ते येताले आनी हांव तांकां वॉच करतालो आमचो रेमी कुलासो मेलो ते सगळे एम्बराचे पासून कांतरां वाजलें कळ्ळें न्हू आनी ते हेजे आमगेलो फेरांगेर ते रिहर्सल करताले फेरांव आमचो थिंगा चडशी सजा फेरांगेर थिंगा प्रॅक्टीस रिहर्सल करताले पूण आमकां पळोवपाक वचोंक मेळून आहलें मातशें तेंगेलें मातशें स्ट्रिक्टनेस आसतालें मागीर उपरांत ते मारून खंयचे सुवातेर तरी करूंक लागले ते बॉम्बेचे तियात्र करताले आमचो चडशे ते रिहर्सल हिंगा करताले सोजा फेरांव कळ्ळें न्हू तोय बरो एक कलाकार जावन गेलो तुका हांव इतले पासून विचारता की जेन्ना ते बोमोयचो एक ग्रूप गोंयांत येवचो आसा सातेरी मंडपांत तियात्र जाताले कितले आदीं हाची लोकांक म्हायती मेवताली हाचो बोवाळ जातालो बोवाळ म्हणजे बॉम्बेत लोक रावताले थिंगा तियात्र केन्ना बॉम्बेकारांचो केन्ना येतलो कळ्ळें न्हू ते रावताले लोक रावताले आशेन आनी तूं जाणा म्हज्या भुरगेपणान आमी पासून धांवताले न्हू सारके साम धांवले सारकें उमेद तियात्र म्हणून घे रे माटोर म्हणून आनी हांव तोपोन वयतालो कळ्ळें आनी हांव वचोन मुजगांव वरी बसतालो थोडे पूण हातूंत एक वेगळेपण आमकां दिश्टी पडटा त्या काळार एक तियात्र जावन लोक भायर सरता आसतना त्या तियात्रांतले कांत वो कांताराच्यो एक दोन वळी गुणगुणत भायर सरताले पूण आयज इतलेय तियात्र जावन पासून खंयच्याच तियात्रांतले खंयचेच कांतार लोक गुणगुणत भायर सरलो आमकां ना ती म्हाकाय दूख जाता एक कुर्चोरें सावड्डें ह्या गांवांत जायते संगीतकार जावं जायते कलाकार घडले ते कित्या पासून घडले अशें तुका दिसता ते कलाकार घडले म्हाका दिसता चडशे न्हू आमचे भुमिकार तियात्रीस जाताले न्हू कितें घेवन येताले ते वार घेवन येताले आनी लोक पळयतालो तातूंतल्यान आमचो रेमी कुलासो फामाद तियात्रीस तो उडीक तेजी न्हू आनी म्हाका एकदम बरो करतालो कळ्ळें न्हू म्हण तें हें सगळें मनान दवरून ही उर्बा आमची डिवेलप जाली आतां तुका सांगना टॅलंट कन्सर्ट टॅलंट एक आमकां आमच्या फादरान एक हाडलो टॅलंट आमच्या गांवच्या भुरग्यांक कितलो टॅलंट आहा तो पळोवपाक आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी दिली गांवच्या दिलें आनी तातूंत हांवें तियात्र बरोवन हांवें प्रायज घेतलें
गोराबो म्हणटा म्हाका फर्स्ट बेस्ट स्क्रिप्ट मेळ्ळो गोराबो थोडेशें आनी हांव एक्टिंगूय केलें आनी एक्टिंग आनी एक तियात्रांक इलेक्शन म्हूण हांवें बरयलें इलेक्शनान हांवें रोल केलो क्रिपल्ड मॅन आनी लोकांक बरी शाबास सामको क्रिपल्ड आनी हांवें तो कोणाक उद्देश केलो जाणा जोरोस कलाकार बरो न्हू हांव ताका पळयतालो तो कसलो तो एक्टींग तो कोत्तालो तेजें हें घेवन हांव तो रोल केलो ते भाशेन करपाक हांवें केलो आनी तो सक्सीड जालो कळ्ळें न्हू ते भाशेन तें जेन्ना तूं केन्ना तियात्र चोयता बरे भाशेन तो तियात्रीस्ट जावपाकूच जायो आतां म्हगे चेडो मॅक्सन आय नेवर न्यू दॅट वॉज डुईंग पार्ट वेल बरो एक्टींग हें कोत्ता तो कळ्ळें सिलेक्ट केलो ताका नाचोया पासार रोखडोच सिलेक्ट केलो कळ्ळें न्हू खरेंच कारण असल्या बारीक बारीक घडणुका उद्देशी जे वडील आसात तांकां जायती खुशालकाय मेळटा आनीक सगळ्यांचे असोच अंदाज आसता की आपलो भुरगो आपलें भुरगें खंय तरी अशें मूज पावचें क्रूज बाब तुवें तुज्या जिवितांत कितले तियात्र वाजयले आसतले म्हणजे माय घेतो आजारांनी तियात्र तुका सांगना कावंटलेस तियात्र फ्रॉम द बिगिनींग फ्रॉम 19 सारकें म्हज्या जिवितान हांवें भितर सरलो फ्रॉम 1977 तूं हेळ तियात्र म्हण नाका तियात्रांचे बद्दल ना तियात्र म्हण नाका आनीक तियात्र जाकोबाचें म्हणटा कितले तियात्र जाताले सगळे फ्रॉम 1992 टू 2005 जाकोबाचें तियात्र वाजलें म्हणजे ऑलमोस्ट 13 इयर्स म्हणजे तूं 13 into 13 कॅल्क्युलेट 26 मायजू तियात्र जाताले ते मदें आनी तियात्र जाताले मागीर आमी लोकल तियात्र घेताले थिंगा लोकलांचे आम उर्बा हाडयतालो सुरवातेकूच पयलोच तूं वाजोवंक गेल्या उपरांत तूं मिस्त्री जायना तुका असो तुज्या सांगाताक कोण मिस्त्री मेवलो जाच्या उद्देशीन तुका तियात्रांत तुका गायडन्स मेवलें तुका सांगात मेवलो आनी ताच्या उद्देशीन तुका मुखार वचोंक मेवलें आतां म्हजे बरोबर न्हू फिलीप देसावंडे म्हज्या पांयनी सकयल्लो आनी तेणें पेपराचेर पासून दिल्लें कळ्ळें न्हू जाकोबाच्या तियात्रांत आतां ते प्रोफेशनल न्हू हांव मातशें भितालो म्हणटा म्युजीक तो बँड लिडर तो कोण फिलीप देसावंडे म्हणटरी हांव ताका भितालो म्हणटरी हांव कितें कोत्तालो तो नोटिशन तो बरयतालो न्हू आनी फाल्यां रिहर्सल म्युजीक कंप्लीट जावपाक जाय न्हू तेणें दिल्लो तो धाडटालो तो आनी तो बरयतालो कळ्ळें न्हू बरोवन दवरलें हालें हांव फाल्यां हांव कितें कोत्तलो लोचिंग पडोवंक हांव दिना हांव डिफीट जावपाक केन्ना दिलो ना म्हज्या जिवितान हांव दिवचो ना म्हणटरी हांव हाडटालो इरमा मातशें दी ते पेपर मातशें चुयता ग्लास मारता हाल्यां रिहर्सल हांव तें मातशें चोवप रिफर करप फूंक मारप आनी हांव थिंगा पास जावप कितेंय तर जाल्यार तूं जाकोब जाणा एक कितें जाल्यार आवट म्हणटरी हांव तें करून म्हगेलें सेल्फ स्टडी करून पांयचें गायडन्स घेवन करून हांव आनी आमी दोगांय सांगाता हांव आनी फिलीप नांव जोडटाले आजुनूय उडकास करतात नासतना आनी जाकोबाय तियात्रांक सामकें पावरफूल म्युजीक सारकें दोगांय आनी तो खंयचो नंबर काडूं हांव घेवन गेलो आनी तोय जाणालो हांव जाणालो हांव काजार वाचतालो न्हू हांव काजारान सगळ्यांक केलें काजार केलीं एनावन्समेंट केलें MC जालो अकस्मात म्हाका वतालें डू द एनावन्समेंट केलें सगळें करतालो अशें म्हणटच हें म्युजीक जावं हें संगीत हें तियात्र मनशाक खूब पयस वता सामकें पयस वता जाच्या उद्देशीन तूं आख्खें गल्फ आनीक युरोप भोंवलो हय ताकाच लागून न्हू म्हणटा हांव आतां भुरग्यांक पासून उलोवं मात म्हज्या चल्याक पासून जावं बाबा सी तितून कितें भितर आय कॅन नॉट एक्सप्लेन टू यू वेन यू डू इट विथ लव एंड अफेक्शन एंड डेडिकेशन तो करी तूं कोणाच्यान हूंय पावोन जाता आख्खो संवसार जोडून जाता आनीक जे भशेन तुजे लागीं उलयता जायतें आमकांय आमच्या ऑडियन्साकूय मेवलां तुवें गायलेलें तुवें रचलेलें खंयचेंय कांतारीच्यो 4 रोळी तुका उगडास आसा त्या कांतराच्यो हांवें एक फावटी कांताराक न्हू प्रायज घेतला आनी प्रायज कितले पयशे जाणा तूं 1 रुपया तेन्ना रुपया न्हू आनी तें कोणा म्हाका कांतार वेणें शिकयलो डॉमिनीक वाजो तो कितेंय कांतरां बरोवन म्हाका दाखयतालो सगलीं तो रेल्वेन आसतालो आनी तो म्हाका खरेंच कितें आपूण कांतार करलो पूण तो तेगेली मॅमोरी कितें पूण म्हजी न्हू म्हाका ती घसकोत काय म्हणटा चोयो हांव करता आनी मागीर रोखडो विसरता म्हणून मनान आसा आतां तेन्ना कांतार अशें ला 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 ला
la 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 da ra da 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 ra ra आयतार सोंता दिसू थोडे आयकोन मिसू केसो सायबा जाय जाल्यार आयले ये बिसू तुजो जायतो वावर आसा असोच हो तुजो वावर मुखार मुखार वतलो जाल्यार हें सगळें भुरग्यांचेर आसा जे भाशेन तुज्यान जाता ते भाशेन तुवें तो मुखार हाडपाचो प्रयत्न केला खरेंच क्रूज बाब हे कार्नवालाचे खेळ खंयच्या वर्साक तुवें ब्रेक घेतला ब्रेक हांवें घेतला न्हू म्हाका म्हज्या उडकासा कितें जालें हांवें एक फावटी हेका म्हजें काजार आहलें 2 एपिसोड काजार आहलें मिसीस आगो बाय म्हाका ते काजार कसो करूं काजार ना म्हणल्यार काजार जावपाक जाय ते कार्नवाल आनी मुगे काजार बारा वयले तेन्ना 3000 हांवें म्हणलें 3000 गेले अशें म्हणल्यार काजार जाताय न्हू म्हणून तो एक गेलो ते ब्रेक पडलो आनी एक ब्रेक पडलो तो कांय वर्सांनी मिलिंद बांदर म्हणालो अरे आपणागे हे पाटे त्या तो कार्नावाला दिसांनी तो तियात्र बरयता हांव वाचना जालो हांव ब्रेक घेता न्हू आपणागे करया रे म्हणलें ताणें टाट करून वतीन दवरलें मागीर एक पाट कमिटमेंट केलो म्हणटा कितें कोत्तलो पूण तेगे त्याच गेले तेगे गेले आनी मुगे काजरा कडेन ब्रेक म्हणटा नाजाल्यार सगळे हेळ मागले आनी तेच भाशेन खरेंच सांगतलो जाल्यार क्रुजाची फामील ह्या कोरोना व्हायरसा उदेशी हें लॉकडावन जालें ताच्या पासून खरेंच खुशाल आसा कारण ताणें ताच्या जिवितांतलो चडांत चड ताच्या कुटुंबा पासून वेळ दिला म्हणटात तो हो सारकें हय सारकें सारकें तूं म्हणटा तें सारकें आनी आदीं तूं म्हगे चेडवान कांतार म्हणलें तूं हांवूच सरप्रायज आनी पावरफूल तेगेलो वॉयस तें PSI वेरोनिका कुटिनो हांव सारको मुरगोटलो म्हणजे इतलें मुगेले चेडवाक देणी आहा म्हूण जाल्यार भुरग्यांक एक उरलो जी देणी आसा न्हू वाय शूड बी केप्ट हिडन आमचे भितर दवरप तुवें म्हणलां तुवें कांय बरें उतरांनी तूं उलयलां तें एक्सपोज जावचें आनी हो परजोळीक देवान रचलेलो संवसार सारको आपुरबायचो मोगाचो शांतीकायचो सामकें फूल तें जिवीत आमचें जावचें न्हू अशें न्हू आनी तेन्नाचें मोठेपण आमचें जिवीत न्हू हय जरी तर खंयचोय मनीस जे भाशेन तुमी म्हटलां की कितेंय जें तुज्या जिवितांत येता तें कुशालकायेन घेवंक जाय रोखडेंच हांव तें जाणा हांव सगलें तें तुवें म्हाका सांगची गरज ना अशें जावचें न्हय त्या पासत तांकां आमी एक धाकटोसो क्लिप दाखोवया आनी ही कार्यावळ मुखार व्हरुया इश्टार म्हाका दुडू दितूत पयलींचे रीण फारीक कोत्तलो उपरांत पयड आपल्या घरांत कुशाल आसा ती पडून हांवूय कुशाल जातलो एकटी चापूर बायेची पयड वायट कोळ्यार पिसो जावंक पावतलो काजारी जिवितांत ताच्या शांतीचो वस्काय आसूंक रोजाराक हांव मागतलो मोग तुजे पयलीचो कितलो कोत्ता ते दावे जाले रीण ताचे फारीक जातून घरांत ते कुशालाक गेले क्रूज बाब ही जायती भोव तुवें तुज्या जिवितांतली कथा आमच्या मुखार हाडपाचो प्रयत्न केलो तुज्या जिवितांत तुजो आनीक कितें आवडा उरला म्हजो आवडो एज आय टोल यू अर्लियर पयलीं सांगलां ते भशेन आख्खो इंडिया भोंवला तें म्हजें मोठेपण म्हजी कलेंतल्यान कला आसलो म्हणून हें सगळ्याक हांव भोंवला आख्खी कला म्हजी दाखोवपाक आनी लोकांनी एप्रिशिएटूय केलां म्हाका भायल्या लोकांनी काल फी सगळें माडयलें आतां म्हजें एक आवडी आहले म्हणजे लोकांक हांव आजूय दादूस करता न्हू ड्रीम आहा ती जातूंक हांव चिंता पूण जायना जाल्यार हांव निराश जायना पूण आवडी आहलें भितर काळजांक लंडना वचपाचें लंडना वचून त्या लोकांक दादूस करपाचें आतां सगलो कोरोना व्हायरस जालो आनी लोक बाडा हें मरतात तें आयकून काळजाक आनी सारकी खूब दूख जाता त्या सायबा आमी मागोया की हें सगळें जाग्यार पडों कारण जें सैमान कितें घडचें आसा तातूंत आमी कांयच करूंक शकना शकना
तरी पूण आमी मागोया की हें सगळें वायट निवारून निवारून. जो आदलो काळ आसा तो असोच येवचो. हय. क्रुजबाब तुवें तुजो मोलादीक वेळ म्हाका दिलो, जायती पळय भासाभास केली, तुवें म्हाका दिलो. जायतें कितें आमी भायर हाडलें हय. तुज्या मोलादीक वेळा पासत. हय. खासा प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायकतान चड आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां सोडून दिवड तुमी म्हणोन तुमी म्हाका दिलो ल्हान कलाकाराक आनी तुवें म्हाका एक्सपोजर दिलें म्हण म्हज्यानी काळजाच्यो म्हळ्यानी तुका देव बरें करूं म्हज्यान उतरां ना म्हणजे इतलें आय हॅव टू थँक यू. आय वॉज वेटींग फॉर दीस ऑपॉर्च्युनिटी फॉर लॉंग बॅक. देवान शेकी तुका पळयलो आनी हांवें तें घेतलें. तुमकां चड देव बरें करूं. ही सिरीज तुमी आमच्या मोगा भाशा तुमी करतात आनी आमकां सारकें संवसारभर तुमी आमकां परजळीत करतात. तुमचे उद्देशी प्रुडंट मिडिया उद्देशी आमी परजळीत जातात आनी ती मेमरी लायफ लाँग उत्ता आनी थोडेच काळ उरला आमचो संवसार रुपाचो. क्रुजबाब तुकाय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच क्रूज कुतिनो आनीक मॅक्सन कुतिनो हांच्या सांगाताक आयची कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. आदिवस.